सरकाराचे रिफ्लेक्शन्स एक वर्सा भितर जे काम सरकारात केला बरें आसतलें किंवा काही गजाली चुकल्या आसतल्यो त्यो हायलायट करप आनी आपल्या भाशणांतल्यान सातत्यात म्हाका दिसता तेंच्यांनी त्यो मेन्शनूय केल्या. खंयसरूच म्हणजे एखादी चुकी जरी आसत जाल्यारूय ती तेंच्यांनी हायलायट केल्या किंवा दाखोवन दिवप आनी म्हाका दिसता त्याच धर्तीचेर तांच्यांनी तेजो उल्लेखूय केला. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे ऑनरेबल गव्हर्नर हांकां धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी पुराय डिटेलान हें भाशण तेंच्यांनी हांगासर पळयलें. स्पीकर सर, बऱ्याच जाणांक फक्त नेगेटीव गजाली सातत्यात दिसता. सरकारात केल्लो विकास आमी पळयता की गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. गोंयच्या इतिहासात जर पळयत जाल्यार फाटल्या 5 ते 7 वर्सांच्या भितर केल्लो विकास हो फाटल्या 50 वर्सांक जावनाशिल्लो. तो विकास आमकां आतां हांगा पळोवपाक मेळटा. नो डावट काही सायड इफेक्ट्स आसतले. हांव म्हणटा विकासाच्या बरोबर काही गजाली ह्यो सायड इफेक्ट्स म्हणूनय बी ह्या स्टेटींत आयल्या त्यो हांव मान्य करता, हांव ना म्हणना. कारण जसो डेव्हलपमेंट येता स्टेट ही हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम ह्या स्टेटीची आसा आनी त्याच बरोबर त्याच हातूंतल्यान काही गजाली ह्यो आयल्या हांगासर आमकां एक कंट्रोलान विकास करपाक जाय जाका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आनी हो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा खातीर जायतीं पावलां म्हज्या सरकारान उचलल्या आनी जायत्यो गजाली म्हज्या सरकारान सातत्यात केल्या. स्पीकर सर, आमी पळयता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून वास्को पर्यंत चौफार गोंयचो विकास करता आसतना ह्या गोंयच्या विकासांत जायत्यो गजाली हांव आत्तां रिपीट करचो ना म्हणून हांवें म्हटलां ह्या वर्सभराच्या भितर केल्ल्यो नवीन गजाली हाजेरूच हायलायट करतालो आनी म्हाजें भाशण संक्षिप्त रित्या म्हणजे खूब कमी शब्दांनी तांच्या मुखार दवरलो. कारण विरोधी पक्ष नेतो इतको वेळ उलयला म्हणजे तेच्या पेक्षा डब्बल वेळान हांवें उलोवंक जाय हाची म्हाका गरज ना. कारण म्हाज्या प्रत्येक वेळीच्या भाशणांतल्यान हांवें म्हाज्यो वेगवेगळ्यो गजाली हांव एक्सप्रेस करीत आसता आनी ह्या भाशणांतल्यान म्हाका दाखोवपाची गरज ना. म्हज्या कृतींतल्यान हांवें ऑलरेडी गोंयकारांक दाखोवन दिला की फाटल्या वर्सभराच्या टेन्युअरांतल्यान गोंया खातीर आमी कितें कितें बऱ्यो गजाली केल्या आनी समेस्त गोंयकारांनी त्यो एप्रिशिएटूय केल्या. आमी जेन्ना म्हणटा की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आसूनी किंवा ओवरऑल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा खातीर आसूनी पण गोंयच्या राज्या खातीर केल्ल्यो विकासाच्यो गजाली ह्यो लोकांच्या मुखार आसा आनी प्रत्येक फावटी मागीर पब्लीक आसतले, प्रेसवाले आसतले किंवा विरोधकांतले काही आमदार आसतले हांच्यांनी बी त्यो प्रत्येक फावटी ह्यो पळयल्या आनी आमकां करुणी दाखयल्या. म्हणून स्पीकर सर, हांव सदोतीत हें म्हणटा आसतना नवीन डिस्ट्रिक्ट वीच इज एन कुशावती डिस्ट्रिक्ट, बऱ्याच जाणांचें म्हणणें की नवीन डिस्ट्रिक्ट कित्याक आनी ताजी घाई कित्याक. कारण नवीन डिस्ट्रिक्ट कुशावती डिस्ट्रिक्ट जे कुशावती नदीचें नांव दिल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी पुराय दक्षिण गोंयांतल्या लोकांच्या मदीं गेली आनी सातत्यात आमकां खबर आसा की केंद्र सरकार आसूं किंवा बाकीच्या राज्यांनी जेन्ना ऍडमिनिस्ट्रेशन लोकां पर्यंत पावपाक जाय आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या नवीन डिस्ट्रिक्टाची गरज आसा. आनी ऑलवेज आमी जें म्हणटा की डिसेंट्रलायझेशन्स करप म्हणजे केंद्रीत आसलेल्या जाग्या कडल्यान लोकां पर्यंत पावपा खातीर आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करपा खातीर म्हजें सरकार हें सदोदीत काम करता. म्हणून तर अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तिनूय तत्वाचेर फुडें व्हरपा खातीर आमी कुशावती नांवाचो नवीन डिस्ट्रिक्ट सांगे, केपें, काणकोण आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्या खातीर केलो. तुमी खरें म्हणजे विटनेस आसात कारण धारबांदोडो हो 12वो तालुको केल्या उपरांत ताजें नवीन ऍडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस हें म्हज्याच टेन्युअरान आमीच दोगांनी थंय वचून त्या डिस्ट्रिक्ट तालुक्याचें ऑफिस हें इनॉग्रेट केल्लें. ती प्रशस्त बिल्डींग बांदल्या उपरांत तुमच्या धारबांदोडा तालुक्यांतले लोक हे तांच्यांनी खऱ्या अर्थात पयले फावटी की तालुकाचें ऑफिस कशें आसता आनी त्या तालुक्यांतल्या ऑफिसांतलें ऍडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन इजी जाता हें तेंच्यांनी पळयलां. त्या खातीर एकदां शहरान रावपी लोक हें अनुभवंक शकना. म्हटल्यार आमच्या साकोड्ड्या आसतले ते बारीक बारीक गांवांनी रावपी प्रतापनगर आसतले ह्या गांवांनी रावपी लोकांक जेन्ना तालुक्याचें ऑफिस लागीं जालें तेंच्या बारीक बारीक गजाली खातीर तालुक्यांतल्या ऑफिसान वचून मामलेदार, जॉयंट मामलेदार हांकां मेळून तांची कामां करून घेवपाक इजी जातलें. त्याच धर्तीचेर आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट ही फॉर्म केली आनी ह्या 4य तालुक्यांतल्या लोकां खातीर ताजो खूब आनी बऱ्या पद्दतीन ताका
एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट म्हणून केंद्रातलो निधी बी खूप मोठ्या प्रमाणात हाडपाक शकतले. स्पीकर सर, आमच्या दोनूय तालुक्यांतले तशें पळोवंक वतात जाल्यार एसटीची पर्सेंटेज कंपॅरिजन कमी आशिल्ली, बट कुशावती डिस्ट्रिक्टात एसटीची पर्सेंटेज ही मोर दॅन 26% आसलेल्या कारणान स्पेशली ताज्याय खातीर वेगळ्यो येवजण्यो म्हणजे आमी पळयता की एसटी पर्सेंटेज चड आसलेल्या तालुक्यांत वो म्हज्या एसटी भावाकूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जावंक शकता. आमी केंद्रा कडेन डिमांडूय केला की ह्या पुराय डिस्ट्रिक्टाचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसीस आनी बाकीची सगळी ऑफिसीस ही उबी जावपा खातीर आमकां ताजोय फायदो जातलो. डिस्ट्रिक्ट म्हटल्या उपरांत एक पॅरामिटर्स हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयला आनी सातत्यान ते पयले प्रधानमंत्री आसतले जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन डायरेक्टली दिल्लींतल्यान डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलयता आनी कलेक्टराक तेंच्यांनी पॅरामिटर्स ठरयला. डिस्ट्रिक्ट म्हटल्या उपरांत थंय कितें कितें त्या डिस्ट्रिक्टात येवपाक जाय त्या पॅरामिटराच्या अनुसार त्या डिस्ट्रिक्टाची उदरगत जावपाक जाय. म्हणून म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता कुशावती डिस्ट्रिक्ट इट वील बी द एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट जरी जाली असली तरी वन ऑफ द मोस्ट डेव्हलप्ड डिस्ट्रिक्ट जातली. आमी जे म्हणटा की विच इज अ रीच हेरिटेज रीच कल्चर ह्या डिस्ट्रिक्टात आसा आनी हे डिस्ट्रिक्ट ही आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजमा खातीरूय बी फ्लरीश जातली हेजी आमकां खात्री आसा आनी ताका लागून हांगासल्या लोकांची उदरगत ही उदरगत खूब मोठ्या प्रमाणात जातली. स्पीकर सर, शेवटी आमी सगळे जाण काम करता हे लोकां खातीर काम करता आनी म्हणून तर ह्यो सगळ्यो सर्विसीस लोकांक दिवच्यो म्हणून आमचे सातत्यात प्रयत्न आसता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो विकसीत भारत 2047 हो व्हिजन डॉक्युमेंट तेंच्यांनी तयार केला आनी हो व्हिजन डॉक्युमेंट फुडें व्हरता आसतना आमी ऑन द सेम तत्वाचेर विकसीत गोवा 2037 हो व्हिजन डॉक्युमेंट आमी तयार केला. हे तयार करता आसतना आमी जे पॅरामिटर्स ठरयल्या आमी म्हणटा की ओवरऑल डेव्हलपमेंट स्ट्रेटेजी कशी जावची, इट इज एन एग्रो बेस्ड जावची, इट इज एन जॉब ओरिएंटेड आसचे, अशा पद्दतीन जे 4-5 पॅरामिटर्स ठरयल्या तातूंतल्यान ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर सातत्यात स्टेटीचो प्रयत्न आसता आनी केंद्राच्या सहकार्यात म्हाका दिसता की आमी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं केंद्राच्या पयलीं विकसीत जावपाक शकता. ह्या खात्रीनिशी इतक्याकूच सांगता की ऑनरेबल पीएम फ्लॅगशीप प्रोग्राम हर घर नल से जल से लेके हर घर इन्शुरन्स तक हे जे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसा हातूंतल्या 100% प्रोग्रामा भितरले ऑलमोस्ट मोर दॅन 80% प्रोग्राम वी हॅव अचिव्ड 100% आनी ते सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आमी मोदीजींचो जो आत्मनिर्भर भारत हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून राबयता आसतना केंद्रांतल्यो योजना आसूनी किंवा 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसूनी सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर्स हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें म्हणून आमी हे सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले आनी ताकाच लागून म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हे अचीव करपा खातीर आमी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या पॅरामिटरांतल्यान एक स्टेप फुडें वता आसतना विकसीत गोवा आनी सगळ्या बाबतींत हांव जशें म्हणटा रिन्युएबल नॉट डावट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पिसिकल्चर हे तर आसतलेच आसतले बट इन्क्लुडींग म्हणजे आमी जाका म्हणटा की एडवान्स रिन्युएबल एनर्जी PM सूर्यघर योजना सारकिल्यो योजना सुद्दां हांगा इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें आसतले. स्पीकर सर, की पयले फावटी आमी पळयता की स्टेट मॅप इन कोंकणी ह्या लँग्वेजींतल्यान केलो हांव त्या खातीर म्हणजे आमचे हो घडोवन हाडपी हेच्या खातीर ऑफिशियल लँग्वेज हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण कोंकणी लँग्वेज ही जगाच्या नकाशाचेर पावपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा कारण एकमेव स्टेट जी कोंकणी लँग्वेजी खातीर वळखली वता आनी म्हणून तर पुराय कोस्टल बेल्टात महाराष्ट्र आसूनी कर्नाटक आसूनी केरळ आसूनी गोंया कडेन पळयता आसतना एक कोंकणी लँग्वेज राज्य म्हणून पळयता आनी तीच फुडें व्हरपाक आमी सातत्यात वेगवेगळ्या दृश्टीचे प्रयत्न हे सुदोदीत करीत आसा. स्पीकर सर, गोंय राज्य हे तशें आमी म्हणटा की टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान इट इज वेल नोन फॉर द बीच आनी बीच आसल्या कारणान नो डावट इट इज अ नायट लायफ आनी हाज्या खातीर ट्युरिस्ट हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं पासून येताले बट द स्पिरिच्युअल टुरिजम सुद्दां प्रमोट करचें ह्या हेतूंतल्यान आमी वेगवेगळे प्रयत्न आमचे टुरिजम मिनिस्टर हे सातत्यात करीत आसात. ताजोच एक भाग म्हणून पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हांच्यांनी आपल्या 550 वर्साच्या निमित्तान 77 फूट प्रभू रामचंद्राची मूर्ती गोंया सारकिल्या राज्यांत जावप हे आमच्या खातीर प्राऊड मुवमेंट आसा स्पीकर सर आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हाचें इनॉग्रेशन करपा खातीर हांगासर आयले खरोखरच ही एक अभिमानाची गजाल आसा. म्हणून तर आमी जे म्हणटा की गोंय हे तशें दक्षिण काशी म्हणूनय वळखले वतले की मिरामारच्या पणजेंतल्या कांपालाचेर प्रभू परशुरामाची मुर्ती
आणि काणकोण हांगासर पर्तगाळ मठात प्रभू रामचंद्राची मुर्ती ही एके दृश्टीन गोंयाक स्पिरिच्युअलिटी वाटेंतल्यान व्हरत आसा आणि तेकाच लागून गोंयांतले टेम्पल टुरिजम नावाचो कन्सेप्टूय बी हो सुरू जालो आणि टेम्पल टुरिजमांतल्या निमित्तान आज खूब मोठ्या प्रमाणात लोक वेगवेगळ्या टेम्पल टुरिजमा कडेन देवळां पळोवपा खातीर खास करून वचपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमचे कडेन आशिल्ल्यो वेगवेगळी सेंट्रल गव्हर्मेंटची ऑर्गनायझेशन्स, मागीर ती गोवा शिपयार्ड आसूनी, ICAR आसूनी, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज आसूनी, NCPOR आसूनी, पोलार इन्स्टिट्यूट. इट इज वन ऑफ द पोलार इन्स्टिट्यूट इन द कंट्री विच इज गोईंग फॉर द अंटार्क्टिका हाजेर वचपा खातीर आसतलें. हांवें फक्त उल्लेख इतक्याच खातीर केलो, पयरूच गोवा शिपयार्डान समुद्र प्रताप ही जी पयली शिप विच इज फॉर द पोल्युशन कंट्रोल इन द डीप सी ही लॉन्च केली, विच इज 105 किलोमीटर इज द ओनली शिप विच इज अ पोल्युशन कंट्रोल शिप इन द कंट्री. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगजी हांच्या हस्ते तेजें इनॉग्रेशन जालें. हांव स्वता थंयसर प्रेझेंट आशिल्लो, विच इज ऑल्सो द प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट. ह्या बोटीचें अनावरण गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जाता, जाका आमी मेक इन इंडिया, मेड इन गोवा हो ज्या कन्सेप्टाच्या सकयल ती हांगासरल्यान लॉन्च जाली, ही गोंया खातीर एक महत्वाची अशी स्कीम आसा. स्पीकर सर, आमच्या सरकारात ह्या वर्साक म्हजें घर नावाची योजना ही लॉन्च केली. ऑनरेबल होम मिनिस्टर हे स्वता ती योजना लॉन्च करपाक आयली. तुमकांय खबर आसा की 1961 स्वतंत्र जाल्या उपरांत आतां पर्यंत घरांचे वेगवेगळे विशय आसा, हांव तितून डिटेलान वयचो ना. पण पयले फावटी म्हज्या सरकारात फक्त ते सबज्युडियस आसा करून लोकांचें कन्फ्युजन करपाचें LOP प्रत्येक फावटी ह्या विशयाचेर मुद्दामून जाणून बुजून, कारण लोक तेजो फायदो घेत हो तांकां भंय दिसता म्हणून ते मुद्दामून तेजेर उलयता. पण हांव गोंयकारांक आश्वस्त करता की 1972च्या पयलींची मूळ गोंयकारांची घरां ही 100% घरां कायदेशीर जातले हे हांव ठामपणे सांगता आनी ह्या आमकां कोणूच आडोवंक शकना, हे हांव ठामपणे सांगता. आणि तेज्या उपरांत आमी म्हटलेलें की रेव्हेन्यू लँड इट इज एन गव्हर्मेंट लँड, मागीर ती आलवारा लँड आसतली ही गव्हर्मेंट लँड आसा, तो रायट आमकां आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर कोमुदादी जागेन आसलेली घरां हांकांय बी म्हटलां आमी तुमचो रेव्हेन्यू कितें तो दिता आमी, त्यांच्या कडल्यान पयशे घेवन आमी पे करता, म्हणून तर कोमुदाद जागेंतली घरां आसतली. पण ही घरां स्पीकर सर कायदेशीर करपाक जाय, एकदांचो हो प्रश्न मिटावो जावपाक जाय. बट विरोधकाक ही कायदेशीर जाल्ली नाका आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या प्रश्नाचे ताका म्हणजे प्रश्न हांगासर उपस्थित करतात. बट थंयसर केसी घातल्या पळय न्हू, त्यो कोणी घातल्या ह्योय फायनलायज करपाक जाय. ताच्या फाटल्यान कोण आसा हें सोदून काडपाची गरज आसा. हांवें तें सांगल्या की नेमको तो मनीस सोदून ताच्या कडेन विचारात, ताका केस घालपाकूय पयशे कोणी दिल्या ते म्हणजे कळटलें की गोंयकारांच्या हिताच्या विरोधात कोण आसा तो. म्हजें तर म्हणणें सोदून काडपाक जाय. ज्या 2 मनशांनी केसी घातल्या की म्हजें घर हे कायदेशीर जावचें न्ही म्हणून, ते गोंयकारांक कळोनी की ताका पयशे कोण दिता ही केस घालपा खातीर, आनी हें कळप गरजेचें आसा. सरकारान जर इतको इंट्रस्ट घेवन हें बिल तयार केलां आनी सरकाराच्या इच्छेन आमी म्हणटा सरकाराची लँड आसतली किंवा तुम्ही प्रायव्हेट तुमच्या जागेत बांदलेलें घर हे जर कायदेशीर करपाक जाय, जे निदान त्या घरात सुशागात रावतलो आसत जाल्यार तेच्या खातीर म्हजें घर ही स्कीम आसा. म्हाका दिसता हे करपा खातीर आमच्या सरकारान जायत्यो स्टेप्स घेतल्या. नक्कीच म्हजें घर ही योजना आमी 26 डिसेंबर पर्यंत टप्प्याटप्प्यांनी ही स्कीम लोकांची जाग्यार उडयतले. लोकांक जे आसा ते तांची घर हे कायदेशीर करून दिवपा खातीर सातत्यात आमी प्रयत्न करतले. स्पीकर सर, आमी म्हणटा की सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आसतली किंवा भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आसतली. एक कालांतरान जर आमी पळयता आसत जाल्यार आमी पळयताले की पयलींच्या सरकारान एक थोड्याच जाणांक पोर्ट्रेट केल्ले. एक हांव नांवां म्हणना किंवा स्पेसिफीक लिडर ह्याच देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर तांच्यांनी काम केलें, इतक्याच जाणांक पोर्ट्रेट करून दवरलेले, तेज्या फुडें कोण वचत नाशिल्ले. आज आमी भगवान बिरसा मुंडांची जयंती मनयता, आज वीर बाल दिन मनयता की त्या निमित्तान इतिहास हो लोकांच्या मुखार पावता. त्या निमित्तान एक्झॅक्टली कितें जालें कळटा. म्हणून गोंयांतूय बी आमी वेगवेगळे मागीर जावं तो कुंकळीचो उठाव आसतलो किंवा पिंटोस बंड आसतलो किंवा आमच्या दिपाजी राणे हांच्यांनी केल्लो उठाव हो लोकां समोर हाडपाचें काम हे म्हज्या सरकारात केलें आनी अशाच पद्दतीचें काम हे सातत्यान आमचें सरकार करीत आसा. जिल्हा पंचायतीचे सदस्य जे निवडून आयले तांचें हांव अभिनंदन करता. गोंयच्या उदरगतीत तांचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसतलो. ताच्या खातीर त्यांच्या खातीर ट्रेनिंग आनी बाकीचे कार्यक्रम हे ऑलरेडी सुरू आसा. म्हाका खात्री आसा की त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन हे हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात चलतले. स्पीकर सर, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ताजेरूय आतां उलोवप जालें, हांव तेजेर चड उलोवचो ना. बट पयले फावटी 2004च्या उपरांत हे इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हत्वाचें इतक्याच खातीर आसलें, वन पर्सन वन वोट हें जावप गरजेचें आसलें. एका मनशाक एकूच वोट आसपाक जाय. तो 4 कडेन वोटींग करून उपयोग ना.
कारण हे गरजेचें आशिल्लें. त्याच बरोबर ताजी एक्सपायर्ड जाल्ले मनीस डिलिशन जावप हेजी गरजेचें आशिल्लें. म्हणून एक मनशा खातीर एक वोट हे जेन्ना जातलें पळय न्हू तेन्ना फेर इलेक्शनां जातलीं. नाजाल्यार जाला कितें एकूच मनीस वचून चार चार कडेन वोट करता आनी तो वेगवेगळे कडेन ताजे आपल्याक जाय ते बेनिफीट घेता हे जावन उपयोग ना. म्हणून हांव सेंट्रल इलेक्शन्स कमिशन हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमी जरी म्हटलें की काही कार्यक्रमा कडेन थोडे जाण इव्हेंट म्हणून पळयता, पण इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला कडेन पळयता आसतना आमी इव्हेंट म्हणून पळयना. जो कार्यक्रम जी आमची भावना आसा किंवा आमचें कर्तव्य आसा. म्हणून तर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हो काम एक पॅशन म्हणून करता आनी पुराय देशभरांतले आनी विदेशांतले लोक हाजेर फक्त आमी तो इव्हेंट करिना तर ताचेर डिस्कशन जाता, पॉलिसी ठरता, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक रिकमेंडेशन करता, आमी स्वता ते इम्प्लिमेंट करता. वेगवेगळे लोक जे पर्सन विथ डिजाबिलिटीज आसात ते हांगासर येता. आमच्या सरकारान एक वेगळे डिपार्टमेंटूय केले आनी म्हणून इतक्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलचो हांगासर केलो. स्पीकर सर, पयले फावटी की आमी म्हणटा की श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई 101 मनशाची ही महिला जिका माझ्या सरकारान रिकॉग्नायज केली. स्पीकर सर, म्हाका खास बघता की तिच्या 100व्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांवूच गेल्लो आनी तिची पुराय स्टोरी एक आमच्या विशिष्ट पेपरांनी छापून हाडली. छापून हाडल्या उपरांत परत एकदां ते रिवायव जाल्या उपरांत तिका आज पद्मश्री आमच्या सरकारान दिलो, पद्म अवॉर्ड आमच्या सरकारान दिलो. ही एक गोंयकारा खातीरय बी इम्पॉर्टंट गजाल आसा किंवा गोंय फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटात तिने घेतलेलें पार्टिसिपेशन केल्लें हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. स्पीकर सर, गोमंत भूषण अवॉर्ड आमी आमच्या सरकाराच्या वतीन दिता. गोंयचो कलाकार, गोंयचो आवाज म्हणटा तसो आमचो अजित बाब कडकडे, श्री अजित कुमार कडकडे दिवचलेचे रहिवासी जेंच्यांनी गोंयांतल्यान वचून पुराय भारतभर आनी जगभर आपल्या आवाजाच्या निमित्तान गोंय लोकांच्या पर्यंत पावयलें हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. गोमंत भूषण अवॉर्ड आमी फाटले फावटी तांकां दिलो. ही गोंया खातीर एक म्हत्वाची गजाल आशिल्ली. स्पीकर सर, जायते इव्हेंटूय अशेंय जाता की एकदां बऱ्याच जाणांक म्हाका दिसता थंयसर न गेल्ल्या कारणान तो इव्हेंट कितें होय कळना. त्या इव्हेंटाचेर आमी सरकाराचो पयसो एकूय स्पेंड करिना. इन जॉयंट कोलॅबोरेशन करता तो इव्हेंट म्हणजे सेरेंडिपिटी इव्हेंट. एशियांतलो हो इव्हेंट आसा ज्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल हाज्या खातीर 46 कंट्रीतले कलाकार ह्या सेरेंडिपिटी फेस्टिवलात हांगासर आयले आनी आय सरप्रायज स्पीकर सर, जे दर फावटी हो इव्हेंट हो आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. ताका खूब मोठो इम्पॉर्टन्स आनी लोक चडांत चड मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागला. वी आर जस्ट म्हणजे पार्टनरींग फॉर द व्हेन्यू पार्टनर म्हणून गोंय सरकार गोंयच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाज्या खातीर काम करता. स्पीकर सर, दर वर्सा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हे गोंयचें नांव आनिकूय बी व्हड करता. इंटरनॅशनल लेवलाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. स्पीकर सर, हांव केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करतलो फॉर द नेक्स्ट GST रेजीम आनी इट इज एन फाटल्या वर्साच्या बजेटांत तांच्यांनी ज्या पद्दतीचे आमकां रिफॉर्म्स इन द इन्कम स्लॅब हाडले हाज्याय खातीर आनी खरोखरूच एक सामान्य मनशाक रिलीफ दिवपाचें काम फाटल्या बजेटाच्या वेळार ह्या वेळा आमी अपेक्षा तशाच पद्दतीच्यो दवरता. वीच इज द ईज ऑफ लिव्हिंग आनी ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस हे फाटले फावटी आमकां दिसून येयलां. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचें सरकार हे अशा पद्दतीचे वेगवेगळे डिसिजन्स, वेगवेगळे रिफॉर्म्स टायम टू टायम घेता. स्पीकर सर, आमच्या होम डिपार्टमेंटाचेर टिका खूब जाण करता, बट बरें काम करता तेची फाटूय केन्ना तरी थोपटपाक जाय. म्हणून तर बिचोले पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा कलंगूट पुलीस स्टेशन आसतलें एका नॅशनल लेवलाचे अवॉर्ड मेळ्ळो हें तितकेंच आमच्या खातीर म्हत्वाची गजाल आसा. कारण फिल्डान जे काम करतात तांची केन्ना तरी फाटूय बी थोपटपाक जाय. हांव तांचेय बी कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. तांकां ह्या अवॉर्डा खातीर ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी तांकां शाबासकी दिल्ली आसा. स्पीकर सर, म्हजें सरकार सातत्यान आमी पळयता की ट्रान्सफरन्सीच्यो गजाली सगळे जाण उलयता, बट ज्या भायर सांगता आसतना सगळे जाण सांगता बरें जालें म्हणटा गोवा स्टाफ सिलेक्शन जालें तें, बट हांगासर एकट्यानूय बी हे उलयता आसतना हांवें पळोवंक ना विरोधकांनी. कारण आज पयले फावटी गोंयचो तरणाटो हो पयर म्हजे कडल्यान 93 कॉंग्रॅच्युलेट केलें तुका स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची कॉंग्रॅच्युलेट केला. तें तुवें आयकिल्लें ना, तूं भितर आहलो. पयले फावटी इट इज CBT बेसिसचेर कॉम्प्युटर बेस्ड एग्जाम दोनूय तांच्यांनी तांकां तांचे मार्क्स तांकां पयलीं कळ्ळ्या, दुसऱ्यांक कळच्या पयलीं आपल्याक मार्क्स कितले पडले ते. आनी इट इज अ फेर हातूंतल्यान ट्रान्सपरन्सी प्रोसेसांतल्यान तेंच्यांनी लेटरां घेतली. तो म्हणटा जर कोण सांगतालो
म्हणजे आनी एकटो सांगलो बाणावलेक बिणावलेक वांटून दिया म्हणून. हांगा वांटून दिवपाचें ना, हांगासर वांटून दिवपाचो प्रकारूच ना. कोणाचे ट्रान्सफरन्सी कोण मार्क्स घेतलो तो भुरगो जातलो. हांगासर कोण कोणाक आडोवंक येवंक ना. त्या खातीर टॅलंटेड कोण आसतलो ताका मार्क्स पडटले. हांव पळयतालो स्पिकर सर, म्हणजे काणकोण, सांगे, केपें, इवन दो पेडण्या ह्या भागांतले भुरगे आनी इवन दो की रिजर्व कॅटेगरीतले भुरगे जनरल कॅटेगरीतूय बी भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा कारण तेच्यांनी टॉप केल्लें आसा. अशा पद्दतीची ट्रान्सफरन्सी हांवें लेटर दिता आसतना भुरग्याक पळयल्या उपरांत तांच्यो भावना कळटाल्यो की हय की सीएमान हे स्टाफ सिलेक्शन सुरू केल्या उपरांत आमच्या सारकिल्यांक ट्रान्सपरंट पद्दतीत ह्या पद्दतीत जॉब मेळपाक लागलेले आसा. स्पिकर सर, ताज्या खातीर ही बजबजपुरी जी आशिल्ली बरेचशे फावटी एका धरलो तेका भितर उडयलो ही आतां कायमची सोंपली. फक्त फाटले जे चालू आहा ते एकदांचे सोंपून वचूंक जाय. म्हणजे ह्या सारकिले प्रकार परत आनी काय जावचे ना अशें म्हाका दिसता. स्पिकर सर, आमी सातत्यात नवीन रिफॉर्म आमच्या सरकारात जायते फावटी आमचे जावं ते होम डिपार्टमेंट जावं ते फायर डिपार्टमेंट हातूंतल्यान नवीन रिफॉर्म्स आनी तेंच्या खातीर लागपी वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स म्हणजे गाडयो आसतल्यो बाकीच्यो सातत्यात आमी हाडीत आसा. स्पिकर सर, गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 ही आमी इम्प्लिमेंट करपाक घेतल्या. हातूंतल्यान बरेचशे हांव पळयता की हांव खंतय व्यक्त करता की गोंयांत एक्सिडंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या आनी एक्सिडंटाची कारण वेगवेगळी कारणां आहा. स्पिकर सर, आमी अशें म्हणूंक शकना की कितलेय जरी पुलीस आमी ट्रॅफिक पुलीस रस्त्याचेर दवरले जाल्यार आमी सगळे एक्सिडंट कंट्रोल करूंक शकतले ना. इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें पयर वयतानाचीच गजाल सांगली. तमिळनाडू पासींग गाडी येता कितें आनी ते दोग जाण ती धाकटी स्कुटर वयता आनी ती एक स्विफ्ट गाडी येता तांचेर ठोकता कितें आनी ताची जर स्पीड आनी तो सोरो गाडयेन कितल्या जाणांक आनी खंय खंय कोणाक आडयतले. तरी सुद्दां नायट पेट्रोलिंग बाकीचे सगळे पुलीस हे टायम टू टायम म्हणजे लोक आडयले आनी विचारले जाल्यार परत म्हणजे प्रत्येक गाडी आडयता ही कंप्लेन आसता. पण म्हाका दिसता शिस्त ही खूब म्हत्वाची आसा. त्या खातीर ट्रॅफिक सिग्नल्स आनी बाकीचे सगळे फॉलो जर केले हांगासर येवपी लोकांनी जाल्यार तेजेर मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल येतलो. बट रोड सेफ्टी पॉलिसीच्या अंतर्गत म्हणजे ब्लॅक स्पॉट फायंड आउट करप आनी त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर एक्ट करप PWD डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ही तिनूय डिपार्टमेंटां मेळून वेगळें काम सातत्यात करपाक लागलेलें आसा. स्पिकर सर, आमी गोवा स्टेट कॉम्पेन्सेशन स्कीम ही आमचे गोंयकार जे एक्सिडेंटान वता त्या भावांक मदत करपाचें काम आमी ऑलरेडी चालू दवरलेलें आसा. स्पिकर सर, गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत हांव खरोखरूच आमच्या महिला भगिनींचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमी इमॅजिनूय करूंक नासलें इतके बऱ्या पद्दतीचें काम तांच्यांनी खरोखरूच केलां. आनी जवळपास एक 48,000 सुमार महिला, जवळपास 3,200 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी म्हणजे 380 crores ऑफ रुपीजचे म्हणजे लोन तांकां बँकांनी दिला. इट इज इम्पॉसिबल आशिल्लें. हे फक्त पॉसिबल जालें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीत जी त्यांची रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत जो प्रोग्राम दिलो ताकाच लागून पॉसिबल जालें. नाजाल्यार ह्या महिलांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोन हे केन्नाच मेळचें नाशिल्लें. तांच्यांनी सुरू केल्लो स्टार्टअप आनी विलेज एंटरप्रिनर्स प्रोग्राम SVP हो जर तुम्ही पळयशात जाल्यार एका पेक्षा एक बरो कार्यक्रम ती करपाक लागलेल्या. एप्रिशिएट करता. तांच्या खातीर लागपी रिक्षा आसतली, तांच्या खातीर लागपी मार्केटिंग प्लॅन आसतले, तांच्या खातीर लागपी ऑफिसीस आसतली. म्हणजे सरकारात जायत्या प्रत्येक तालुक्यात ज्या ज्या जाग्यार अवेलेबल जाता तांकां सेपरेट ऑफिसीस दिवपाक सुरवात केल्या. आयदर शाळा किंवा गव्हर्मेंट बिल्डींग ह्यो दिवपाक सुरवात केल्या. तांकां मार्केट करपा खातीर आमी रिक्षा घेवन 12 तालुक्यांनी एक एक रिक्षा ऑलरेडी दिल्या. म्हणजे ती जी मॅन्युफॅक्चर करतात ताका एक मार्केट मेळून दिवचो हाच्या खातीर म्हाजें सरकार रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हे सातत्यात काम करीत आसा. स्पिकर सर, हातूंतल्यानूच आमी म्हणटा की लखपती दिदी सारकिल्लें स्वप्न पळोवपी म्हणजे एखादी महिला भगिनीक एक आपल्याक 1 लाख रुपया प्रॉफिट जालो हें सांगपी प्राऊडली आज 4,500 महिला गोंयांत आसात. हय, म्हाका ह्या कार्यक्रमांतल्यान 1 लाख रुपया म्हाका प्रॉफिट जाला. आमचो टार्गेट आसा की 17,000 लखपती दिदी ज्यो आसा ह्यो तयार करपाच्यो. ताच्या खातीर म्हजें सरकार काम करीत आसा. आमी ट्रेनिंग दिल्या ड्रोन दिदी म्हणून कारण आज महिला भगिनी ह्यो ड्रोन चलोवपाक लागल्या आनी त्या निमित्तान वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज फाल्यां सकाळी शेताक सारें मारपाचें काय आसना हे हातूंतल्यान जावपाक शकता. ड्रोनाचो यूज हो वेगवेगळे कडेन जर म्हटलो जाल्यार एग्रीकल्चराच्या रुपांतल्यान हे करपाक शकता. हे काम आमच्या ह्या हेतूंतल्यान करपाक लागला. स्पिकर सर, हांव म्हणटा की आमी विकसीत भारताचे जी रामजी हे नवीन बिल जे केंद्र सरकारान इंट्रोड्यूस केला ताचें हांव अभिनंदन करता. ह्या निमित्तान 125 दिसाचो तांकां काम हे तितल्या वर्कराक हे नरेगाच्या अंडर आशिल्ले पयलीं 100 दिसाचे मेळटाले. आतां एश्युअर्ड 125 दिसाचें काम मेळटलें. म्हणजे आमी म्हणटा एखादी सिंगल वुमन आसतली किंवा एजीड पर्सन आसलो जाल्यार सुद्दां ताका तें मेळटलें. खास करून गोंय जो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो हो घेवपाक शकता. स्पिकर सर, गोवा ग्राम समृद्धी योजना आसतली हेका आमी बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या. स्पिकर सर,
म्हाका सांगता आसतना खूब उमेद भोगता की गोंय हे 100% लिटरेट स्टेट. स्वता सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर येवन तांच्यांनी पुराय प्रोग्राम आमचो पळयलो आनी 100% साक्षर स्टेट म्हणून डिक्लेअर केली. ही आमच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. स्पीकर सर, ते काम तुमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीन करीत आसा. स्पीकर सर, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन प्रत्येक फावटी हांव विरोधका कडल्यान आयकता तुमी घाई कित्याक करता काय म्हणून. अरे हय, घाई करिना जाल्यार हें काम जावचेंच ना. आमकां घाई करून पयलें येवपाचें ना, पण आमकां घाई करून तें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा पळय न्ही हें खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता हें दाखोवपाचें आसा. गोंय राज्य हें धाकटें राज्य आसा आनी तितून बरें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक शकता. आज पुराय देशात NEP इम्प्लिमेंटेशनान गोंय राज्य हे एक नंबराचेर आसा, फ्रॉम द प्री प्रायमरी टू द हायर एड्युकेशन स्टडीज पर्यंत, आनी तें खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागला. म्हणून तर आमकां एप्रिसिएशन जें आसा हें सातत्यान HR मिनिस्ट्री कडल्यान हें सुदोतीत मेळत आसा. स्पीकर सर, आमच्या वेगवेगळ्या टिचर्स आनी हांकां म्हणजे वेगवेगळे कडेन सातत्यान अवॉर्ड मेळत आसा आनी हें काम आमी जायते फावटी वेगवेगळे फावटी केला. स्पीकर सर, डिजिटल इंडिया मिशनच्या अंतर्गत पयले फावटी IIT मद्रास हांच्या बरोबर भाशिनी मिशन सुरू करून कोंकणींतल्यान आमी गुगल आनी बाकीतले वर्ड्स हे सगळे करपाक सुरवात केल्या. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव्स आमी कोंकणी लँग्वेजी खातीर घेतल्या. गोंयांतलो भुरगो जर फुडें वयतलो आसत, जो कोंकणींतल्यान उलयता, कोंकणींतल्यान बरयता, वाचता, ताका गुगलाचेर हाजेर सुद्दां कोंकणींतल्यान वचपा खातीर एक स्टेप फुडें वचूंक आमी हें काम आमच्या सरकारान सातत्यान केलां. स्पीकर सर, एडवान्स लेवलचे रिसर्च वर्कशॉप हे जावचे किंवा रिसर्च जावचो हाच्या खातीर रिसर्च लॅब आमच्या हायर एड्युकेशनांतल्यान आमच्या वेगवेगळ्या हायर कॉलेजींनी हेजो सुरवात केल्लो आसा. स्पीकर सर, शिक्षा उद्योग संगम जे आमी जाका म्हणटा की स्टुडंट्स आनी इंडस्ट्रीज कनेक्ट जावचो, एकी कडेन येवचो, हे प्रोग्राम्स ऑलरेडी आमी चालू केल्या. म्हणून तर आमच्या नॉट ओन्ली इन द ITI प्रोफेशनल कॉलेज आनी इवन दो इन द ग्रॅज्युएट कॉलेजींनी आतां आमी सुरवात केला. इंडस्ट्री कडेन टायअप आनी कनेक्ट करून दिल्या उपरांत तांचे 6 म्हयन्याची इंटर्नशिपचो कार्यक्रम जो आसा तो थंयसर सुरू जावपाक लागला आनी अशा पद्दतीचो हेजो हेल्प इन फ्युचर भुरग्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. स्पीकर सर, PM उषा ह्या इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत 100 कोटी रुपया युनिव्हर्सिटीक फावो जाल्या. भितरले पयले 25 कोटी यूज करपी गोंयांतली पयली युनिव्हर्सिटी आसा. आयज पर्यंत अजून बाकीच्या खंयच्याच युनिव्हर्सिटींनी यूज करूं ना. गोंयांतले इट इज वन ऑफ द बेस्ट. थंयसरले इन्फ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल आनी एप्लायड सायन्स आनी रिसर्च लॅब हो तेंच्यांनी ऑलरेडी उबो केल्लो आसा. तेची बिल्डींग ही पळोवण्यासारकी आसा. स्पीकर सर, तेंच्यांनी आपलो इंटरनल लॅब सेटअप आनी इंटरनल वेगवेगळे इक्विपमेंट हे 25 कोटीच्या हातूंतल्यान म्हणजे गोवा सरकार ताका 25% गोवा सरकार दिता, पण ही PM उषाच्या अंतर्गत फर्स्ट फंड्स यूज करपी गोवा युनिव्हर्सिटी आसा. म्हणून अशा पद्दतीचो बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आमी दिवपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमी सातत्यान पळयता की ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आनी स्कील बेस्ड ऑक्युपेशन हाजें डॉक्युमेंटेशन करपाक सुरवात केला. हांवें फाटल्या म्हज्या बजेटांत म्हटलेलें की आमचो मूळ गोंयकार जो ट्रेडिशनली काम करता, मागीर कुमार आसतलो तो, मागीर नुस्तेकार आसतलो, परत अशे वेगवेगळे स्किल्स ज्यो आसात ह्यो आतांच्यान आमी पळयता की जवळपास 15 ते 16 स्किल्स आसात. खाजेकार आसतलो, भजेकार आसतलो, अशे वेगवेगळे जाण तांकां रजिस्टर्ड करपाचें काम सुरवात केलां. येता त्या आमी बजेटान तांकां इन्सेंटिव्हूय प्रोवायड करतले, तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान लायसन्सूय दितले. आनी ह्या निमित्तान आमी म्हणटा की गोंयांतलो जो ट्रेडिशनली काम करपी जो गोंयकार आशिल्लो पळय तो परत एकदां ताका ह्या सगळ्या कडेन तो वचपाक लागतलो. स्पीकर सर, आमच्या टेक्निकल एड्युकेशनाच्या मार्फत आमी इंडो जर्मन इनिशिएटिव्ह फॉर द टेक्निकल एड्युकेशन हे ऑलरेडी आमी सुरवात केल्ले आसा. स्पीकर सर, आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स फॉर द डायकीन इंडिया एअर कंडिशन हांच्या खातीर आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटात ऑलरेडी सुरवात केला. आमी ADII एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणजे जाका आमी म्हणटा की हँड होल्डिंग करपाची गरज आसा आनी त्याच्याच बरोबर फायनान्सिंग करपाची गरज आसा. गोंयांतलो जर कोणूय तरणाटो जाका आपल्याक स्वताचो बिझनेस सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी आमच्या EDC इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पणजे हांगासर त्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो. थंयसर आमचे ADII सेंटर आमी घातला. जे सेंटर ताका बिझनेस कसो करचो, कितें करचो हाची 15 दिसाची ट्रेनिंग दिता आनी EDC ताज्या उपरांत ताका लोनूय दिता. जवळपास 959 यूथ तेंच्यांनी पयले फावटी येवन ट्रेनिंग घेतली आनी तेंचे आतां ट्रेनिंग कंप्लीट जाला. ताका इंडस्ट्रियलिस्ट वेगवेगळे आमचे जर आसात एंटरप्रिनर्स ते ताका हँड होल्डिंग करता. म्हणजे नवीन एंटरप्रिनर तयार करपाचें काम
आमच्या EDCच्या मार्फत EDIच्या बरोबर आमी सुरवात केला. बरेचशे फावटी हे स्पीकर सर कोणाक दिसना किंवा आमी म्हणटा ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो एक्चुअली ह्युमन रिसोर्स आमी डेव्हलपमेंट करपाचें काम आनी हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाचें काम हे म्हजें सरकार सातत्यात करीत आसा. म्हणून तर म्हणटा हॅपीनेस इंडेक्साचेर काम करपाक ऑलरेडी म्हाज्या सरकारान सुरवात केला आनी गोंयांतलो हॅपीनेस इंडेक्स कशा पद्दतीन वाडटलो हो ऑलरेडी आमी चालू केल्ले आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की वेस्ट मॅनेजमेंटांतलो कोर्सूय नव्यान सुरवात केला. कारण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इट इज वन ऑफ द कॉर्पोरेशन which is a knowledge partner for the housing ministry of the government of India. तांकां नॉलेज शेअरिंग करपाचें काम वेगवेगळ्या ट्रेनिंग हातूंतल्यान आमचे जे कॉर्पोरेशन आसा हे ट्रेनिंग दिवपाचें काम करतात. वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळ्या स्टेटीचे लोक आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन येवन ट्रेनिंग घेता आनी ह्या पद्दतीचो नव्यान कोर्स हो सुद्दां आमी आमच्या ITAंतल्यान सुरवात केला. एप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप प्रोग्राम हेतूंतल्यान एक आमी ताका म्हणटा की स्कील बेज यूथ तयार जावपाक जाय किंवा ताका एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय. आमी आमच्या हातूंतल्यान MTS आनी LDCs एका एक्सपिरियन्साचो कन्सेप्ट घातलोच आनी ते नॉर्म्स RRन घालून घेतले. पण त्याच बरोबर एप्रेंटिसशीप सुद्दां ही स्कील बेजान येवची म्हणजे ताका एक्सपिरियन्स ती सर्टिफिकेट लागू जातली. हें काम म्हज्या सरकारान स्पीकर सर केलां. स्पीकर सर, आमी सातत्यात आमच्या गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 ही फाटल्या वर्सा आमी लॉन्च केली आनी ह्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी पळयता की गोंयांतलो शेतकरी हो सक्षम शेतकरी जावचो, ताका सगळो सपोर्ट मेळचो, ताका सपोर्ट प्रायज ही सगळी वेवस्थीत दिवची. म्हणून तर आमी म्हणटा की आमी सीड बँक सुरवात केली आनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट दिवपा खातीर अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां आमी एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान केल्या. म्हाका दिसता स्पीकर सर, हातूंतल्यान एग्रीकल्चराक बूस्ट मेळपाचें काम सातत्यात जातलें. वॉटरशेड डेव्हलपमेंट आसूनी किंवा प्रधानमंत्री कृषी संजीवनी योजना आसूनी हे सगळे प्रोग्राम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या आनी म्हाका खात्री आसा की कम्युनिटी फार्मिंग हो कन्सेप्ट आमी राबोवपाक सुरवात केला. तेजोय बी फायदो हो खूब मोठ्या लोकांक जातलो. शेतकरी आधार निधी स्कीम आसूनी किंवा केरा सुरक्षा इन्शुरन्स स्कीम आसूनी ह्यो राज्यांत आमी इम्प्लिमेंट करपाक ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. फाटल्या एका ज्या लोकांक लॉस जालो आमी जे म्हटलेलें की डिसेंबरा पर्यंत आमी तांकां लॉस तांचो सगळो दितले. आमी ऑलरेडी जवळपास 3,500 शेतकऱ्यांक तांचो लॉस ऑलरेडी दिलो. हें काम आमच्या सातत्यात आमच्या सरकारात केलां. म्हणून हांवें म्हटलें स्पीकर सर, विरोधकांतल्याक बरें काम करता तें केन्ना दिसना, पण एखाद्यातलें बारीक कितें आसत जाल्यार तें दिसता, तें सदोतीत तांकां दिसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की नॅशनल प्रोजेक्ट ऑन द मॅनेजमेंट ऑफ द सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी हें काम मिशन मोडाचेर आमच्या ऑलरेडी डिपार्टमेंटात घेतलां आनी गोंयांतलो जवळपास 5 प्रॉडक्टाक GI प्रॉडक्ट मेळून दिवपाचो. मागीर तो हिलेरी आंबो आसूनी, कोरगूट रायस आसूनी किंवा काजू एपल आसूनी किंवा मसुरात आंबो आसूनी आनी तालिगांवची वांयगी आसूनी हेका GI टॅग दिवपाचें काम ऑलरेडी पयलीं 5 प्रॉडक्ट आशिल्ले आतां हे नव्यान आमच्या सरकारान सुरवात केला. म्हणजे जेणे करून शेतकऱ्याक हे खरें एक बूस्ट मेळपाक लागला, जेणे करून शेतकरी खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केटान हे हाडून विकपाक शकतले. स्पीकर सर, आमी वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत म्हणजे मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजना ही अजूनही बी रिवायज करून आता जे एक्झिस्टिंग शेतकरी आसात तांकांय बी म्हणजे गायी घेवन दिवपाचें काम ह्या वर्सांतल्यान सुरवात करतले. तांचो निधी अडकलेलो कालूच हांवें परत रिलीज करून तांकां ऑलरेडी दिलो. स्पीकर सर, अशा पद्दतीन स्टे कॅटल आसतले किंवा स्टे डॉग आसतले ऑलरेडी फाटल्या एक 8 दिसाच्या पयलीं हाजेर मिटींग घेवन हे दोनूय म्हणजे ब्लॉकाक आनी ट्युरिस्टाक जे त्रास जाता ह्याय प्रॉब्लेमाचेर जाता तितके बेगीन सोल्युशन आमचे सरकार काडटलें. कारण फाटल्या मदल्या काळात आमकां हेजेर काम करपाक मेळूंक ना, बट जाता तितके बेगीन हो विशय जो आसा पळय हो सुटावो जातलो हें हांव खास करून सांगता. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर कॉलेज आमी नव्यान सुरवात केली. वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा आनी म्हाका हें आहा की फुडल्या वर्साच्या भितर वेटरनरी कॉलेजूय बी जाता तितके बेगीन सुरवात जातली. स्पीकर सर, आमी पळयता की दर्या कडेन पळयता आसतना ब्लू इकॉनॉमी म्हणून आमच्या सरकारान सातत्यात पळयलां आनी NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी which is guiding us from the time to time. आणि ह्या ब्लू इकॉनॉमी कडेन पळयता आसतना आमी चडांत चड नुस्तेकाराक हेचो फायदो कसो जावचो मागीर तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतल्यान आसूनी किंवा बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां फायदो दिवपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. स्पीकर सर, ताच्या खातीर आमच्या सरकारान वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो लॉन्च केल्या मागीर बारीक नुस्तेकारा खातीर आसूनी किंवा इवन दो म्हजें तर म्हणणें आसा की पारंपारीक नुस्तेकार जो नुस्तें घेवन बसता ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा. आनी ह्या वर्सा सावन
जो गोंयकार मनीस नुस्तें घेवन बसता ताका आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन कार्डूय दितले, तांची पॉलिसी म्हणजे आमच्या फोंड्यांतले बऱ्याच नुस्तेकारांचो विशय आशिल्लो, कारण हो बिझनेस जो आमी करता हो लोकांच्या हातीन वयचो न्ही, कारण तोय जर गेलो आसत जाल्यार तेजोय बेनिफीट हो लोक घेतले, म्हणून तांकां कार्ड फक्त न्ही तर तांकां फायनान्शियल सपोर्ट सुद्दां करून ते लोक हो सक्षम रित्या हो बिझनेस करपाक फुडें येवपाक जाय, म्हणून स्पीकर सर म्हणजे सरकार कार्यरत आसा. आमी पळयता की एग्रीकल्चर प्रमोट करपा खातीर आमच्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटीव सोसायटी ह्या सगळ्या प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटीव सोसायटींचे कॉम्प्युटरायझेशन करपाचें काम हे म्हज्या सरकारान स्पीकर सर ऑलरेडी केलां, आणि म्हणून तर आमचें सरकार माननीय प्रधानमंत्री जे रिफॉर्म ट्रान्सफॉर्म आणि परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म ह्या 3 धर्तीचेर काम करता, त्याच धर्तीचेर आमचें सरकार हाजेर काम करता आणि लोकांक वेगवेगळ्या पद्धतीचे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे हाडून दिता. स्पीकर सर, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सरकारान आतापर्यंत जवळपास वेगवेगळे प्रोजेक्ट फुडें हाडटा आसतना जवळपास 2544 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट स्टेटीज हाडून 1767 एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज हांगासर कशा पद्दतीन अवेलेबल जातल्यो अजूनय बी वेगवेगळ्या पद्दतीन फाटल्या वर्साक केल्या, त्योय बी आमच्या सरकारान सातत्यात हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात केला. स्पीकर सर, बिझनेस रिफॉर्म एक्शन प्लॅन ब्रॅप हेजी अचिवमेंट 93% इम्प्लिमेंटेशन स्कोर रँक हो आमच्या स्टेटीचो ऑलरेडी ताच्या खातीरूय बी केंद्रात आमकां मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी तांणी हो स्कोर आमी स्कोर केला, आणि त्या खातीर टायम टू टायम सांगलेले रिफॉर्म्स हे सातत्यात घडये जाता. पण आमी एखादो जर रिफॉर्म खंयचो जर करूंक पळयता आसत जाल्यार विरोधक पळयता आसत जाल्यार दुसऱ्या नदरेंतल्यान पळयता. आमी फ्युचरिस्टीक वेव म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक ताचो फायदो कसो लोकांक जावपाक शकता किंवा एखाद्या बिझनेसमॅनाक जावपाक शकता हो सातत्यात पळयत आसा. स्पीकर सर, MSMEच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा की गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात येवची, आणि त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम्स हो हांगासर खूब बऱ्या पद्दतीन जावचो हाज्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतींतली इन्व्हेस्टमेंट हांगासर येत आसा. जवळपास 343 लॅक्स एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल असलेलो युनिट 2-3 म्हणजे 134 इम्प्लिमेंट असलेले असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांगासर ऑलरेडी सुरवात जाल्या. स्पीकर सर, आमी गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होय स्कीम ही आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या. ताच्या अंतर्गत आमचे ट्रायबल भाव हे वेगवेगळे एंटरप्रिनरशीप जावपा खातीर ते आपल्या पद्दतीन हांगासर काम करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमी सातत्यात आमच्या ह्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन अशा पद्दतीच्या वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे स्टेटीत सदोदीत हाडीत आसा. म्हणजे सरकारान तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्पीकर सर आमी मागीर बरेचशे फावटी उलयता आसतना नो डावट म्हणजे कुंकळ्ळेंतले अजून वेस्ट आमी लिफ्ट जावंक ना आसतलें, इट इज एन प्रोसिजरल लॅप्स म्हणून उरला. बट स्पीकर सर, ETPs आणि STPs गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन स्टेटीतले सगळे ETP आणि STP हे कार्यान्वित रावचे ताजेर पुराय कंट्रोल घेवचो म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी काम सुरू केलां. हेजार्डस वेस्ट ही ट्रीट जावची म्हणून पिसुल्ल्या हांगासर बांदिल्ल्या म्हणजे आमच्या फोंडा एनवोकेर लिमिटेड ह्या कंपनीचें आमी इनॉग्रेशन केलें. त्या निमित्तान आज स्टेटीतलो हेजार्डस वेस्ट खंयसरूय उडयताले. वी मेड देम कंपल्सरी की हो हेजार्डस वेस्ट जो आसा हो थंयसरूच वयचो, म्हणजे जो केमिकल वेस्ट तो तेजो कुंकळ्ळेंतलो हेजार्डस वेस्ट जो आहा पळय न्ही तो स्पीकर सर तो जाता तितके बेगीन उखलता. कितले बेगीन स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर इतली ऑर्डर जाली ताळपळो करता तेजे हांव पर्सनली फॉलोअप करता. फाटले फावटी वेगवेगळे टेक्निकल प्रॉब्लेम जाले म्हणून उरलो हांव करता. स्पीकर सर, त्या खातीर वेगवेगळे कडेन नवीन STP आसतले किंवा नवीन ETPs आसतले हे कंपल्सरी आमी करीत आसा, आणि ह्या सिवेज ट्रिटमेंटा खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी इन्व्हेस्टमेंट करीत आसा, जेणे करून म्हणजे ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जावचें न्ही. गोंय हे तशें स्वच्छ आणि सुंदर राज्य ह्या पद्दतीन फुडें वचपा खातीर आमी सातत्यात. पण ही जबाबदारी स्पीकर सर फक्त सरकाराचीच न्हय तर लोकांची आसा. आमी पळयता की हांवें तर म्हटलां की हांव कंटिन्युअसली पळयता की वचात थंयसर लोक पंचायती आनी लोक कचरो हाडून उडयत आसा. हांव परत परत आव्हान करीत आसा की निदान रस्त्यार हाडून उडोव नाकात. तुमचो जो डेजिग्नेटेड प्लेस आसा किंवा पंचायत आसा तेच्यांनी डोर टू डोर कलेक्शन सुरवात केला. त्या कलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान धाडून दियात. आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते लिफ्टूय करता, पॅकिंग बॅलिंग करून आनी ट्रीटूय करपाचें काम करता. पण हांव तर म्हणटा की आमी विचार करीत आसा की अश्यो पंचायती ज्यो डोर टू डोर कलेक्शन करिना तांच्या खातीर खरोखरूच खंय तरी पनिशमेंट लेवलाचेर काम सुरू जावपाक जाय. तांकां खंय तरी
म्हाका दिसता म्हणजे निधी बिधी दिता तो म्हणजे कितें तरी आमकां ठरोवचें पडटलें की अशा पंचायतींक थोडेशें आमकां फंड सुद्दां जे बंद केल्यार जाता कारण त्यो जर डोर टू डोर कलेक्शन करिना आसत जाल्यार कितें उपयोग मागीर होच कोयर आसा इवन दो इन द IDC लेवलाचेर आमच्या इंडस्ट्री जर अशा पद्दतीचो कोयर किंवा हॉटेल इंडस्ट्रीच्या बाबतीत खंयच्याच इंडस्ट्रीचो कोयर जर आमकां लक्षांत पडलेलो मेळत जाल्यार ह्या फुडें म्हणजे एक्शन घेवपा खातीर आमचें सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना हें काम आमचें सरकार ह्या फुडें करपाचें आसा. स्पीकर सर, आमचें सरकार सातत्यात कळना रिव्हर आसतलें किंवा चांदेल रिव्हर आसतलें, कासरवण्णे आसतलें, नागजर आसतलें हांगासर वेगवेगळ्या पद्दतीचे चेक डॅम्स काडून फुडल्या 25 वर्साच्या उदकाचो विचार हो आमचें सरकार आतां पासून करपाक लागलेलें आसा आनी त्या खातीर हे वेगवेगळे चेक डॅम्स वेगवेगळे कडेन ऑलरेडी सुरवात केल्या तितूनय मोठ्या प्रमाणांतली इन्व्हेस्टमेंट ही आमच्या सरकारान केल्या. म्हाका खात्री आसा की ह्या निमित्तान नॉर्थ गोवा आसूनी किंवा सावथ गोवा आनी कुशावती डिस्ट्रिक्ट हातूंतल्यान आमी सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक दिवपाक शकतले. स्पीकर सर, रो फेरी बोट जेका बेश्टेच लोक विरोध करपाक लागले बट आज म्हाका दिसता स्मूथली लोक विदीन 5 मिनिट्स तेवटेंतल्यान हेवटेन पावपाक लागल्या. एक बऱ्या पद्दतीचे अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसता तें ऑलरेडी सरकारान सुरवात केल्लें आसा. आमी पळयता की हें काम आमचें सरकार हे सातत्यात सुरवात केला. स्पीकर सर, आमी मरीटायम स्कूल हे वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूट डिझायन बिल्ड अँड फायनान्स ऑपरेट ह्या धर्तीचेर एक नवीन मरीटायम स्कूल सुरवात करता. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या निमित्तान भुरग्यांक गोंयांतल्या हांगासर मरीटायमचे वेगवेगळे कोर्सीस करपाच्यो संद ह्योय बी स्पीकर सर हांगासर अवेलेबल जातल्यो. स्पीकर सर, आमी म्हणटा की म्हज्या सरकारात की PPP बेसिसचेर NBCCच्या बरोबर वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हे करपाक घेतल्या. फुडल्या 2 वर्साच्या भितर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते मागीर जुंता हाऊस आसतले किंवा गॅरेज आसतली किंवा आमचे गेस्ट हाऊस आसतले आनी प्रशासन स्तंभ ह्या सारकेले इन्फ्रास्ट्रक्चर हे स्पीकर जाता तितके बेगीन हे तयार जातले. स्पीकर सर, इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट मेजर टाउन्स हातूंतल्यान पणजे आसतले, म्हापसा आसतले किंवा बाकीच्यो सिटीज ह्यो डेव्हलप करपाक आमी घेतल्या. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान हे आमकां करप पॉसिबल जाता. केंद्र सरकाराचो सपोर्ट हो वेगवेगळ्या कामांक सातत्यात आमकां हाच्या खातीर मेळत आसा. स्पीकर सर, आमी म्हणटा आमी सातत्यात ह्या हातूंतल्यान की वेगवेगळे डेव्हलपमेंट ही फुडें व्हरत आसा. स्वच्छ भारत मिशन हें खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे गोंय सरकार स्पीकर सर राबयत आसा आनी हाच्याच खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे कार्यक्रम हांगा घेता आसतना रिवेटलायझेशन ऑफ द सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट एंड हिस्टॉरीक कोर ऑफ द मेजर सिटीज हे सिटी म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट हे सातत्यात हांगासर मेन्शन करीत आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू मोपा आयुष सिटी ही डेव्हलपमेंट करपा खातीर घेतला केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात. हाजोय बी डेव्हलपमेंट खूब बेगीन आमकां फावो जातलो. स्वच्छता सुरक्षा अवॉर्ड दर फावटीच्या प्रमाणे पेंजीम आसतले किंवा साखळी सारकेल्या म्युन्सिपालिटीक आसतले जे स्वच्छतेच्या बाबतीत काम करता हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि इवन दो द नॅशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवॉर्ड 2025 हो गोंय राज्याक फावो जाल्लो आसा. स्पीकर सर, पावरीच्या बाबतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना म्हाका दिसता हाज्या पयलीं इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट राज्यात केन्नाच करूंक नासली. अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलमोस्ट सगळ्यात हांव म्हणटा रुलींग सायडींतल्यानी इवन दो ऑपोजिशनांतल्या हातूंतल्यान सुद्दां म्हणजे सगळ्या जाणांक मोठ्या प्रमाणात अंडरग्राउंड केबलिंग तरी पॉवर मिनिस्टरान सगळ्यांची कामां ही कंप्लीट केल्या. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ही खूब मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमचें सरकार हे अजुनूय बी तेजो विरोधकांनी बी खूब मोठ्या प्रमाणात तेजो अवेरनेस करचो जेणे करून PM सूर्यघर योजना ही सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावतली. हाज्या बरोबर रेस्को मॉडेलांतल्यान वेगवेगळ्या बरोबर टायअप करून ही स्कीम ही सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचें सरकार हे कार्यरत आसा. स्पीकर सर, CZMP 2011 आमी फायनलायज केलो आनी ड्राफ्ट प्लॅन CZMP 2019 लॉंग पेंडींग डिमांड कोस्टल बेल्टांतल्या लोकांची आसतली. तेजे वेरियस प्रॉब्लेम कोस्टल बेल्टांत आशिल्ले बट पयली फावटी CZMP 2011 कंप्लीट केला. 2019 होय बी जाता तितके बेगीन आमी कंप्लीट करपाक शकतले. स्पीकर सर, आमी सॉल्ट पॅन स्कीम ही रिवायज करपाक घेतला. विरेश बोरकार ना खरो तेणी म्हाका सॉल्ट पॅनान व्हरोन सॉल्ट पॅनूय दाखयलो बट तांकांय बी कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें आमी ठरयलां. जे सॉल्ट पॅन बिझनेस करता त्या लोकांक मदत करपाची गरज आहा. मिनिमम टू मिनिमम तेंच्या खातीर जो खर्च जाता तो तरी दवरप कारण सॉल्ट पॅन सॉल्ट काडटा कशें हें सुद्दां पळोवपा खातीर लोक इन फ्युचर वचूं शकता कारण गोंयकारूच आतां विसरपाक लागलेलो आहा.
सॉल्ट खंय जाता आनी कशें जाता लोक सांगतलो फॅक्टरीनूच जाता म्हणून सांगतलो मागीर त्या खातीर तेंय पळोवपाक सुद्दां वचप त्या खातीर तें प्रिजर्व करून दवरपाक तांकां सपोर्ट करपाक आमच्या सरकारान स्पिकर सर ठरयला ONGCच्या मार्फत जावपी स्पिकर सर आमी पळयता की इंडिया एनर्जी वीक इट इज वन ऑफ द ग्रेट इव्हेंट फॉर द स्टेट मोर दॅन 60 कंट्रीज इज पार्टिसिपेटींग ह्या इव्हेंटाक गोयच्या टुरिजमा खातीर आनी गोंय राज्या खातीर ह्या इव्हेंटाकूय बी गोंय सरकारच्या वतीन आमी सदोदीत सपोर्ट जे ते टॅक्सी आय पडे तांकां गोंयकारांक ते मेळपा जाय भाडें ते म्हाका तुम्हाला येता तांकां तांकां मातशें तूं पयलें सांग नाल्यार सगळे भायले ते मातशें सांगपालें रेटूय थोडे तेंच्यांनी रिजनेबल लावपाक जाय अशें जाता तें ना तें तूं सांग न्हू मातशें तांकां मातशें सांग स्पीकर सर हो इव्हेंट एक खूब बऱ्या पद्दतीचो इव्हेंट सातत्यान आमी सेलिब्रेट करता स्पीकर सर आमी ह्या हातूंतल्यान काम करता आसतना पळयता की व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी पयले फावटी पळयता सगळे कडेन गाडयो ज्यो बेश्ट्यो पडून आशिल्ल्यो त्यो गाडयो इट इज वन टायम ऑक्शन करून दिवपाचें काम म्हणजे सरकार बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष दिवन आसतना म्हणून हांवें म्हटलां की अशा पद्दतीची स्वच्छता ही सेवा 2025 हें काम म्हणजे सरकार एक खूब झपाट्यान आनी हितूर करीत आसा हेल्थ सेक्टराचेर उलयता आसतना TB मुक्त भारत हो कॅम्पेन गोंयांत राबयता आसतना TB मुक्त गोंय जावचें म्हणून आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आतां पर्यंत 149 पंचायती ह्यो नोटिफायड जाल्यो दॅर इज 1% लेस दॅन 1 पेशंट ह्या पंचायतींनी आसा आनी बाकीच्यो पंचायती TB मुक्त म्हणून डिक्लेरूय केला तेच्या खातीर हे आमी एक कार्यक्रम मोडाचेर हो कार्यक्रम हो हातात घेतलेलो आसा स्पीकर सर आमी अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लंग कॅन्सर प्रोजेक्ट टाटा बरोबर टायअप करून हाजोय कार्यक्रम सुरवात केला थोड्या दिसाच्या भितर कॅन्सर रिसर्च हॉस्पिटल्स हाजेय बी जे काम पुराय कंप्लीट जातलें ऑलमोस्ट 1.5 वर्स ह्या कामा खातीर लागतले दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आसूनी किंवा EMRI आसूनी एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सेंटर हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक सपोर्ट दिवपाचें काम हे सतत आमच्या सरकारान हे खूब मोठ्या प्रमाणात चालू केलां स्पीकर सर आमी निती आयोगा कडेन खास करून आमचे खाजन शेतीचो प्रोजेक्ट हो ऑलरेडी तेजेर उलोवप तेजेर सुरू आसा की म्हाका खात्री आसा की निती आयोगाच्या निमित्तान आमच्या खाजन शेती प्रिजर्वेशना खातीर आमकां हातूंतल्यान वेगळो फंड्स सँक्शन जावन आमी खाजन शेती ही प्रिजर्व करपाक शकतले हाजो म्हाका विश्वास आसा स्पीकर सर आमच्या सरकाराच्या वतीन आमी खंयचीच स्कीम जावं ती मागीर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसूनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूनी गृह आधार आसूनी ह्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी अटल आश्रा आसूनी ह्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सातत्यान आमचें सरकार आनी ह्यो टायम टू टायम दिवपा खातीर आमचें सरकार सदोदीत काम करीत आसा म्हणून आमचे सरकाराच्या वतीन अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्या योजनांक सपोर्ट हो सातत्यान आमचें सरकार दीत आसा FIDE Chess World Cup 2025 it is more than 60 countries were participated in this FIDE World Cup it is also the proud moment first time गोंया खातीर हे ऑर्गनायज करपा खातीर मेळ्ळें आनी गोंयांत एक बरो मोहल ह्या निमित्तान आमी चॅस हो पळोवपाक मेळ्ळो स्पीकर सर आमी ह्याच पद्दतीन जावं तो आयर्नमॅन किंवा रेन फॉरेस्ट चॅलेंज इंडिया इंटरनॅशनल रोड मोटर शोज अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट्स जे हे इव्हेंट गोंयांत जाता त्या खातीर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलचे लोक हांगासर आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान पार्टिसिपेट जावपाकूय बी हांगासर आमकां येता स्पीकर सर टॅक्सीच्या बाबतींत विशय सांगता आसतना ऑलरेडी आमी टॅक्सीच्या बाबतींत उलयता आसतना एकूच सांगतलो दॅर इज विल बी द युनिफॉर्म टॅक्सी रेंट हे जावचें आनी ताच्याच खातीर डिजिटल टॅक्सीज ह्यो हाच्या खातीर प्रयत्न आसा तेजी प्रिलिमिनरी टॉक ऑलरेडी सुरवात जाल्या मागच्या थोड्या दिसाच्या भितर तोय विशय हो सुटावो करता जेणे करून टॅक्सीकार भावांचो जो विशय आसा हो जाता तितके बेगीन सुटावो जातलो स्पीकर सर आमी फाटले लयराई देवीचे स्टॅम्पेड आसूनी किंवा पयर आरपोरा फायर इन्सिडंटान जाल्ले ह्या हांकां आमी 1 मिनटाची शांती दिल्यात बट त्याच बरोबर आमी ताचो जीव काय परत हाडूंक शकना पण हांव दिलगिरी व्यक्त करता आसतना तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारान केलां केंद्र सरकारानूय बी तांकां कॉम्पेन्सेशन हें दिलां आमी परत एकदां हांव तेंच्या आत्म्याक शांती लाभूं इतकेंच म्हणटलो आनी तांकां दुख्ख पचन करपाची शक्ती देवान दिवनी बट ह्या आरपोरा जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या म्हणजे शेवटा पर्यंत वचून कोण जो अशा पद्दतीच्या एका खरो आसा जाल्यार ताका शिक्षा दिवपाचें काम हें म्हजें सरकार डेफिनेटली करतलें हें हांव ठामपणे सांगता आनी हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना आमकां खंयसरूच हे लिपोवपाचो ना पूण जाल्यार फाल्यां उत्तर दिता आसतना ताजेरूय बी हांव क्लियर कट उलयतलो
लॉ अँड ऑर्डरीच्या बाबतीत उलयता आसतना स्पीकर सर म्हणजे आमचो LOP मातसो छाती फुडें काडून परत परत उलयत आशिल्लो. बट एक गजाल आमी नक्की स्पीकर सर सांगता की जायत्यो गजाली म्हज्या सरकारान ह्यो सातत्यात केल्या. हातूंतल्यान मागीर जावं त्यो एंटी नार्कोटीक सेल आसूं, ट्राफीक आसूं, क्रायम आसूं किंवा वेगवेगळ्यो गजाली टायम टू टायम म्हणजे सरकारान घेतला. म्हणून तर आमी म्हणटा की एंटी नार्कोटीक सेलाच्यो केसीस वाडल्यो कारण आमी खूब मोठ्या प्रमाणात विजील दवरपा खातीर सुरवात केल्या. दे आर एक्ट जावपा खातीर सुरवात केल्या. म्हणून तर लोक पुलिसे कडेन येवन अशा पद्दतीच्यो केसीस रजिस्टर्ड करपाक लागलेले आसा. तांकां लागपी एवरी टायप्सो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो अवेलेबल करून दिला. नो डावट म्हणजे फाटल्यो ज्यो 4-5 धाडी विशेष करून ज्यो जाल्यो ताजेर कंप्लिटली बऱ्याच जाणांक फक्त एक जर ती डकेती सोडली आसत जाल्यार सगळ्यांना तांकांय बी आमी मॉनिटर करीत आसात ती कशा पद्दतीन क्रॅकडावन करपाची. अदरवायज सगळ्यो केसीस ह्यो क्रॅकडावन केल्या आनी आतां मोठ्या प्रमाणात म्हणजे पुलीस CCTVs हांच्या सहकार्यान सगळे कडेन विजील दवरपाचें काम हें सुरवात केलां. स्पीकर सर, गोवा बींग अ टुरिस्टीक स्टेट जाल्ल्या कारणान खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट आनी सगळ्या मेंटेलिटीचो टुरिस्ट आमी म्हणटा की हांगा टुरिस्ट येता तो बऱ्याच मेंटेलिटीचो आसतलो असो न्ही. सगळ्या वायट मेंटेलिटीचो प्रवृत्तीचे लोक हेय बी गोंयांत येतात. बरे लोक येतात ते येतात त्याच्या बरोबर तेय लोक येतले. तेजे आमी पळयता की हे लोक जे बाटल्यो गाडयेन घालून सोरो पिवन तांकां दिसता की हांगा येयलो काय कसोय सोरो पिवपाचो. बट तेंच्यांनी ह्या स्टेटीचे रूल फॉलो करप हे गरजेचें. त्या ती म्हणजे पुलीस स्ट्रिक्टली तांचेर एक्ट जातले हे हांव इतकें नक्कीच तुमकां सांगता. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या सरकारान फाटल्या वर्सभराच्या भितर वेगवेगळे प्रॉमिसीस जी दिल्ली ही फुलफील करपाक सातत्यात म्हणजे मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आसूं न्ही किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आसूं न्ही इन ऑल डिपार्टमेंट खंयसरूच आमी कमी पडूंक ना. म्हणून सांगलां की आमी जेन्ना हांव बजेट प्लेस करतलो तेन्ना बजेटाच्या वेळार आमी केल्ले बाकीचे सगळे आंकडे म्हणजे कशा पद्दतीन हें केलां तेय बी हे सगळे तांकां हांव डेफिनेटली ते आंकडे दिता फुडल्या बजेटाच्या पयलीं कारण फुडले मार्चांत बी केन्ना तरी बजेटाचें सेशन जातलें. पण नक्कीच आमी जें सांगता तें काम आमी कंप्लीट करता. जस्ट सांगना म्हणून तर आमचें सरकार आनी म्हज्या बरोबर म्हज्या सरकारांतले सगळे मंत्री हे सातत्यात वेगवेगळे आपल्या परीत गोंय हें कोणी अशें समजचें न्ही की गोंय हें आमीच राखता बीन म्हणून किंवा आमच्या सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्या केल्ल्या हेतूंतल्यान आमी वेगवेगळे फावटी सगळ्यो गजाली ह्यो राज्याच्या हिताच्यो करीत आसा. गोंयच्या लोकांच्यो ह्यो गजाली आमी करीत आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका वयता आसतना सांगपाक जाय आनी ताकाच लागून हांव वयता आसतना हे फावटी बऱ्योच खूब कविता बिविता वाचून दाखयल्यो. खुबश्यो तेणी हें म्हणून दाखयल्यो. ताका वता आसतना हांव कुसुमाग्रजांची एक ल्हानशी कविता ताका फक्त वता आसतना सांगता जेणे करून जे ताका कळूं न्ही की गोंय सरकार हे पूर्णपणे गोंयच्या लोकां खातीर काम करता आनी आमी आमचो ध्येय उद्दिश्ट दोळ्या मुखार दवरूनच आमी काम करता. म्हणून मार्ग आमुचा रोधून शक्ती ना धन न दारा घराची वा वितभर करा मानवतेची निशाण मिरवू महासागरात जिंकुनी खंड खंड सारा चला उभारा शुभ्र शिरेते गर्वाने वरती कथा या खुळ्या सागराला अनंत आमुची ध्येय शक्ती अनंत न अशा किनारा तुला पामर आला. इतकेच कुसुमाग्रजाच्या या कवितेतल्यान हांव सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. नक्कीच विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. तुम्ही पळयतात GNH.